नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान रोजगार मेळ्याक केले मार्गदर्शन. देशभरात 44 सुवातांचेर 70,000 परस अधिक बेरोजगारांक वाटप जाले नियुक्तीपत्रांचे. देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण पणजेत लेगीत आयोजित केलो रोजगार मेळा. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी 30 उमेदवारांक भेटयली नियुक्तीपत्रां. गोयात जाल्ल्या G20 देशाच्या ऊर्जा मंत्री पावंड्यावेल्या बसकेक प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणालींतल्यान केले मार्गदर्शन. 2030 वर्सा मेरेन अपारंपारीक ऊर्जेचो वापर 50% उणी करपाची दवरल्या मोख. गावडा कुणबी वेळीप सारख्या राज्याच्या अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळचे ह्या मागणे खातीर दिल्लीत शिष्टमंडळ वरतले. राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. फाटल्या 4 दिसांसावन सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभरांतल्या जनजिणेचेर जाला परिणाम. फुडले 5 दीस हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आणि आता खबरो विस्तारान. पारदर्शकताय, संवेदनशीलताय आणि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ह्या गजालीचेर नदर दवरून सरकारी सेवेत काम करचे अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. देशातल्या प्रतिभावान तरणाट्यांक रोजगाराच्यो चडांत चड संधी मेळच्यो ह्या खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. देशभरात आयज 44 सुवातांचेर रोजगार मेळावे आयोजीत केल्ले. तातूंत 70,000 परस अधिक बेरोजगारांक रोजगार नेमणूक पत्रांचे वाटप जालें. ह्या कार्यावळीक प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटो घेवन सरकारी सेवेत आस्पावीत जावपी युवा युवतींक मार्गदर्शन केलें. आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है. आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा. पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके. आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है. देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांत लेगीत पणजेंतल्या ESG सभागृहांत रोजगार मेळाव्याचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय बंदर आनी उदका येरादारी मंत्री तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकी 30 तरणाट्यांक नियुक्तीपत्रां वितरीत केलीं. ह्या कार्यावळीक मंत्री श्रीपाद नायक हांणी लोकांक मार्गदर्शन केलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी डिक्लेअर केलं की 10 लाख आमच्या युथांक आम्ही या वर्षांनी आम्ही नोकऱ्यो पावपाचें काम करूया. आज जवळजवळ 7वो हो रोजगार मेळा आसा. या 7व्या रोजगार मेळ्यात जवळजवळ 70,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्यो आज ह्यो संपूर्ण देशांत 44 कडेन हे कार्यक्रम झाले आणि तातूंतले 70,000 नोकऱ्यो वांटले गेल्या. एकूण जवळ आतापर्यंत जे 7 रोजगार मेळे जाले तातूंतल्यान 4 लाखाच्या आसपास ऑलरेडी नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो. आणि म्हाका दिसता जे कितें उतर प्रधानमंत्र्यान दिल्लें तें उतर आज दिल्लीले खरें ठरत आसा. गोंयांत सुद्दां जवळजवळ एक 70 लोकांक आज ही नियुक्तीपत्रां वांटली गेली. हांव हांगा सगळ्यांक शुभकामना दिता आणि ह्या देशाचे सेवेक आनी ह्या सरकारी नोकरीच्या माध्यमातून देशाचे सेवेक बरें काम करचें अशें विनंती. पणजेंतल्या रोजगार मेळ्यात नियुक्तीपत्रां मेळिल्ल्या कांय लाभार्थ्यांनी प्रतिक्रिया उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले.
मेरा नाम आलोक कुमार कुशवाहा है। मैं यूपी कानपुर से हूँ। कस्टम में हुआ है और आज प्रधानमंत्री द्वारा हमें नियुक्ति पत्र मिला। बहुत अच्छा, जो मैंने अपनी मेहनत की थी उसका मुझे रिजल्ट मिला और प्रधानमंत्री का बहुत अच्छे से मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी ईमानदारी से मैं जिस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की थी एग्ज़ाम के लिए, उसी तरीके से मैं आगे भी डिपार्टमेंट के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करूँ। मेरा नाम मोहन तामुस्कर, मैं गोवा से हूँ। मैं रिसेंटली एसएससी एग्ज़ाम से क्लियर करके कस्टम्स डिपार्टमेंट में मिला हूँ। आज मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मोदी जी को और हमारे कस्टम डिपार्टमेंट को कि मेरे को अपॉर्चुनिटी आज ऑफर लेटर मिला है। सो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड होपिंग टू डू गुड इन और फ्यूचर। देश के लिए फुल मेहनत से और फुल मोटिवेशन और डेडिकेशन से जो हमने जो सीखा है और जो प्रिंसिपल्स लेके वो हम यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरा नाम यश मिश्रा है। मेरा सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर हुआ है और मैं तहे दिल से श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रोज़गार मेला के माध्यम से हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को दिया। जीवाश्म आणि हेर स्रोताकडल्यान मेळपी विजेची मोख भारतान 9 वर्सां पयलींच हुपल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या G20 देशांच्या उर्जा मंत्री पांवड्यावेले बसकेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधीत करताले। भविष्यकालीन टिकाऊपणा, अर्थीक उदरगत अशा खंयच्याय विशयावयली भासाभास ही उर्जेक वगडावन पुराय जायना अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी 2030 वर्सा मेरेन अपारंपारीक उर्जेचो वापर 50% मेरेन उणो करपाची येवजण तयार केल्या अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली। India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. ऊर्जा कार्यक्षमता प्रगतीपथाचेर व्हरपा खातीर सहभाग मेळप हें आमच्या खातीर अभिमानास्पद आसा अशें गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळां। संवसारीक मळावेल्या कार्यावळींतल्यान खूब अनुभव मेळटा आनी लोकांक बरी आनी कार्यक्षम सेवा दिवप शक्य जाता अशें तांणी म्हळें। G20 देशांच्या उर्जा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींच्या बसकेत मंत्री ढवळीकर उलयताले। G20 परिशदेच्या बसके निमतान पणजेंत एनर्जी रॅलीचें आयोजन केल्लें। तातूंत 200 जाणांनी वांटो घेतिल्लो। संवसारीक पांवड्यार इंधनाची वाडटी गरज मतींत घेवन ह्या मुखार इलेक्ट्रीक वाहनांचेर भर दिवचो पडटलो अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें। We have inaugurated today the EV rally of the vehicles, which participated almost say about 200 vehicles and also scooters. It is the time now that everybody has to shift towards EV vehicles, and whatever requirements from the government side, we are ready to do. Yesterday, CM also announced that in future all taxes will be of EV, and that will be the prime thing from the government of Goa. The message is that we have to provide green environment as discussed in last 2 days and also today. Today, Prime Minister is also giving message to all of us saying that why green environment is required, and that is the reason we have to shift over EV vehicles. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। इधर
इधर चला मैं उधर चला। हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। It's party time, let's go! अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever, best friend forever. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। राज्यातल्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या सारख्या अनुसूचित जमातीक विधानसभेत राजकीय आरक्षण मेळचे हे खातीर आमदारांचे शिष्टमंडळ घेवन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह तशेंच हेर राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक मेळटले अशी गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। राज्य विधानसभेत काल शुक्रारा सांजे एसटी समाजाक विधानसभेत आरक्षण मेळचे अशी मागणी करपी खासगी ठराव आमदार गणेश गावकर हांणी मांडिल्लो। ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी ही गवाय दिली। मुखेलमंत्र्यांच्या स्पश्टीकरणा उपरांत हो ठराव एकमतान मानून घेतलो। स्पीकर सर, तुम्ही जशें सांगला तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन, म्हणजे हांव आसतलो, बाकीचो मंत्री, बाकीचे इवन हातून बाकीचे कोण येता तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आहा। आयच्या घडीक आमी हे रिझोल्युशन ह्या हावजात आमी पास करता। हवामान बदलाक लागून निर्माण जाल्ल्या प्रश्नांनी पुराय संवसार त्रस्त जाला। उष्माघात, हुंवार ह्या सारकी संकश्टां संवसारभरात वाडल्यात। ही संकश्टां आडोवपा खातीर इंधनाचो वापर उणो करप, अक्षय उर्जेचो वापर करप आनी पर्यावरणाचे जतन करप ही महत्वाची गजाल आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। पणजेंत आयोजीत हवामान आणीबाणी दिसाच्या निमतान कार्यावळींत ते उलयताले। गोंय सरकाराची अक्षय उर्जा विकास यंत्रणा म्हळ्यार गेडा आनी एनर्जी स्वराज फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले। एनर्जी फाउंडेशनाचे संयोजक तशेंच IIT मुंबयचे प्राध्यापक चेतन सोलंकी, गेडाचे वांगडी सचिव संजीव जोगळेकर आनी हेर मानेस्ते ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। वेगवेगळ्यो गजाली आसा आनी दीस एवरीथिंग इज मॅन मेड। एनर्जी लिटरसी प्रोग्राम आमच्या गोवा ऑनलायन वेबसायटचेर देर इज वन एनर्जी लिटरसी प्रोग्राम्स आसा, ताजे 12 मॉड्यूल्स आसा। गोवा ऑनलायन वेबसायटीचेर जर वचत गोंयांतले कोणूय जाल्यार तांच्यांनी 12 मॉड्यूल्स आसा। 3 वरां बसून जर शिकत जाल्यार तुमकां एनर्जी लिटरसी प्रोग्राम सर्टिफाईड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ताजे लोगो आशिल्लो ती सर्टिफिकेट मेळूं शकता। संपूर्ण स्वास्थ्यम अस्माकम ध्येयम ह्या मोखेप्रमाण स्वस्थ संपदा ह्या भलायकी विशयक कार्यशाळेचो आरंभ शिरोडेच्या चिकनगाळा हांगासरल्या शांताप्रसाद सभाघरांत जालो। ह्या कार्यशाळेच्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या उक्तावण कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाजीर आशिल्ले। तांच्या वांगडा योगाचार्य डॉ पंकज सायनेकर, वैद्य माधवी लता दीक्षित आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यशाळेंत बऱ्या भलायके खातीर पोषक आहार आनी योगासना ह्या विशयाचेर भासाभास जातली। आपली भलायकी सांबाळपा खातीर नेमान व्यायाम करप गरजेचें आनी सातत्य तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आमचे कडेन कमी नाती सोड म्हणटा पूण मुख्य म्हणजे आमचे कडेन वेळ ना। म्हणजे तुमच्या कडेन कोणा कडेन वेळ ना स्वताच्या खातीर। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतीक पातळीचेर योगा जेन्ना व्हेलो आनी आज सगळे देशांतले लोक जावपाक लागले अशें की सगळे देशांतले लोक जे आसा पळय ते योगा संबंधी आरोग्या संबंधी सामके एकदम एलर्ट आसात, अवेर आसात। आनी भारत देश आसा पळय न्ही तो योगा संबंधी सूर्य नमस्कार वगैरे वगैरे योगाचे वेगवेगळे विविधांगी हांगा आसात पळय न्ही त्या संबंधी आमकां ज्ञानूच ना, हें जावपाक जायना। आनी ते म्हणून ते मिशनशें घेवन आनी ते उदरगेसान म्हणटा न्ही ताका एक्झॅक्ट प्रॉपर वर्ड्स आसा मिशन। वन हॅज टू वर्क विथ मिशन। दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटे हांणी फुटसाला खातीर बोर्ड कॉलनीच्या उक्त्या सुवातेची उदरगत करपा खातीर आनी पार्क तयार करपाच्या निमतान बुनयादी फातर बसयलो। ह्या वावरा खातीर गोंय राज्य शारी उदरगत संस्था आनी दिवचल नगरपालिका एकठांय आयल्यात। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर लेगीत हाजीर आशिल्ले। 2 कोटी 4 लाख मोडटलो आनी ह्या गार्डनान जॉगिंग पार्क आसा 100 मिटर
फूल गार्डनाक कंपाऊंड वॉल आसा जी हाची आसा तुका आयर्न कास्टाची कंपाऊंड वॉल आसा बॅडमिंटन कोर्ट आसा विथ इपॉक्सी फ्लोरिंग आसा गझिबो सिटींग आसा चिल्ड्रन प्ले एरिया आसा आउटडोर जिम इक्विपमेंट आसा लँडस्केपिंग विथ ट्री शॉप टॉयलेट आसा फॉर मेल फिमेल इरिगेशन ड्रेनेज फॅसिलिटी लायटिंग आसा आणि खूप फावटी कितें जाता सरकाराचो प्रोजेक्ट आमी करता तेन्ना बरो दिसता आणि मागीर तो 2 वर्सांनी घाण जाता त्या खातीर आमच्या डीएमएन आणि आमच्या मुन्नान सांगून हो प्रोजेक्ट आमी करतले आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर 5 वर्सां मेंटेन करतलो. अडवलपालात खेळा आणि युवा व्यवहार मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी खेळा मैदानाचो बुनियादी फातर बसयलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटे, जिल्हो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खेळाच्या मुळाव्या सुविधांची उदरगत करपाची आखणी सरकारान केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत खेळा वातावरण निर्माण करपा खातीर आणि बरे खेळगडे तयार जावपा खातीर ह्या सुविधांची मजत जातली अशें ह्या वेळार उलयतना खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. जवळ जवळ म्हाका दिसता 11 म्हयने पयलू हांव ह्या अडबलपालच्या गांवांत आयिल्लो आशिल्लो. हांवें एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें की दोतोर एक पयलो ग्रावंड जो तुका खंयचो जाय तो तूं सांग, इमिडिएटली आमी ह्या कामाची सुरवात करुया. आनी म्हाका दिसता तो दीस आज उजवाडलेलो आसा. आमचें एक स्वप्न आसा गोंय सरकाराचें आणि खास करून खेळा आणि युवा व्यवहार खात्याचें की ह्या प्रत्येक ग्रामीण भागातलो खेळगडो तयार जावचो. कारण ग्रामीण भागात इतलें जें पोटेन्शियल जें आसा पळय, कारण तांचें जिनूच इतलें स्ट्रॉंग आसा की तांकां फक्त मोल्ड करप, तांकां प्रॉपर डायरेक्शन्स दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ग्रामीण भागातल्या काही साधन सुविधाच्या अभावापोटी आज बरेचशे भुरगे जे आसात तांकां येवप वचप एक ते जायना. आणि म्हणूनच प्रत्येक गांवांत खास करून प्रत्येक विलेज पंचायत अशे तरेची मैदानां आसची अशें म्हजे सरकाराक दिसता, म्हाकाय दिसता. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत भेटेर आयिल्ल्या श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे हांणी काल नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. भारताच्या शेजारी प्रथम ह्या धोरणात आणि सागरी दृष्टिकोनात श्रीलंकेक खासा सुवात आसा. फाटल्या एका वर्सांत श्रीलंकेक अर्थीक आव्हानाक फुडो करपा खातीर दिल्लो भारतान तेंको हो दोन्ही देशांतल्या संबंधांतली एक देख आसा अशें ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. गरजेच्या वेळार भारतान सदांच श्रीलंकेच्या फाटल्यान उबे रावपाची तांक दाखयल्या अशी गवाय लेगीत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी दिली. मजगती भारत आणि श्रीलंका हांच्या मदीं काल वेगवेगळ्या अर्थीक सहकार्याचे 5 कबलाती जाल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे हांचे मदीं द्विपक्षीय बसका लेगीत जाली. ज्ञानव्यापी शृंगार गौरी प्रकरणात ज्ञानव्यापी मशिदीच्या वाठारात विज्ञानिक सर्वेक्षण करपा संदर्भात हिंदू याचिकाकर्त्यांची याचिका वाराणसी न्यायालयान मान्य केल्या. जिल्हो न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश हांणी वजूखाना विभाग वगडावन हेर जाग्याचेर वैज्ञानिक पद्दतीन सर्वेक्षणाच्यो शक्यताय पडताळून पळोवपाचे निर्देश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाक दिल्यात. हे सर्वेक्षण कशें जातलें आनी प्रतिबंधीत भागाक ताचें स्वरूप कशें आसतलें हे बाबतचो नियाळ पुरातत्व विभागान दिवचो अशें न्यायालयान निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाचेर मुखावेली सुनावणी 4 ऑगस्टाक जावपाची आसा. 2023-2024 ह्या वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या कोळशाचे उत्पादन 22 कोटी 30 लाख टनाच्या विक्रमी पावंड्याचेर पावला. कोल इंडिया लिमिटेड हांचे मार्फत ह्या तिमाहीत 9% वाड जाल्या.
असे नमूद केल्याचे भारत सरकारच्या कोळसो मंत्रालयाने म्हळा. ही कोळसो वाढ देशाची ऊर्जा मागणी पुराय करपा खातीर तशेंच शाश्वत आर्थिक उदरगतीक बळगे दिवपाची थारतली अशें कोळसो मंत्रालयान स्पश्ट केलां. गोयची नामनेची डॉक्टर रामाणी गोय मॅरेथॉन सर्त अंदू आयतारा 5 नोव्हेंबराक फोंडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानावेल्यान सुरू जातली अशी माहिती सर्तीचे संयोजक राजेश शेणवी, अंत्रुज रनर्सचे राहुल वेरेकार, प्रकाश केंकरे हांणी पत्रकार परिशद दिली. ह्या वेळार नामनेचे न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हे वय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकी मॅरेथॉन जर्सीचे अनावरण जालें. This year we are holding a proper marathon and I have got some news also for you on that. Everything worked out very well. As usual, we will be holding on the 5th of November, that is Sunday, Bandodkar ground. And as usual, runners from all over the place will come and join us also. I have got some friends in Portugal and doctors, they are like me, neurosurgeons, spinal surgeons, and they are after me to hold a conference in Goa of Portuguese speaking countries conference along with my NSSA. They want to hold it. So I am working on that now, how to work it. Mostly we will materialize it. If we materialize it on the 3rd and 4th of November, I will hold a conference in Goa of Portuguese speaking countries, and then 5th I will bring them to run into marathon. आणि आता खेळा म्हळ्यार क्रिकेट. भारत आणि वेस्ट इंडीज मजगती त्रिनिदाद हांगा सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत कालच्या दुसऱ्या दिसा भारताचो पयलो डाव 438 धांवड्यांचेर सोंपलो. कालच्या दिसा वेस्ट इंडीज पंगडान 1 गडो वगडावन 86 धांवड्यो केल्ल्यो. विराट कोहलीन शेकडो पुराय केलो जाल्यार रवींद्र जडेजान अर्धशतकी पारी करून ताका बरो तेंको दिलो. विराट कोहलीच्या शतकाक लागून आता ताणें डॉन ब्रॅडमनाच्या 29 शतकांच्या विक्रमाची बरोबरी केल्या. सरकारान सुरक्षेच्या नजरेंतल्यान कांय दिसां पयलीं पावसाळ्यांत सुरू जावपी धबधब्यांचेर वचपाक बंदी घातिल्ली. पूण नियाळ घेतल्या उपरांत सरकारान 14 उण्या धोक्याच्या धबधब्यांचेर वचपाक मान्यताय दिल्या, पूण दुधसागर धबधब्याचेर वचपाक मान्यताय दिवंक ना. पर्यटकांनी वा भोंवडेकारांनी दुधसागराच्या पायथ्यामेरेन वचून दुधसागर पळोवचो आनी हाच्या खातीर संबंधिताकडच्यान तिकीट आनी परवानो घेवपाक गरजेचें आसतलें अशें कळीत केलां. फाटले 4 दीस गोंयच्या सगळ्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत उटंगराचो पावस जाल्ल्या कारणान उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या न्हंयांक हुंवार आयला. खुबशा जागांनी हुंवाराक लागून शेती आनी बागायती उदका सकयल गेल्या. उत्तर गोंयांत दिवचल न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या आनी ह्या कारणाक लागून रस्त्याचेर उदक साचून तुंबलां. हुंवाराच्या उदकाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारी यंत्रणा कार्यरत जाल्या. पेडणे तालुक्यांतल्या चांदेल, कासारवर्णे, बैलपार न्हंयत हुंवार आयिल्ल्यान लागसरची शेती उदका सकयल गेल्या. पणजे जिमखान्या लागीं मुखेल रस्त्याचेर एक झाड पडून येरादारीचेर आडखळ आयल्या. ताका लागून भाऊसाहेब बांदोडकर मुखेल मार्गाचेर हे झाड पडिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाल्ली. उजो पालोवपी दळाच्या पंगडांनी येरादारी नियमीत केली. तिळारी धरण वाठारांत फाटल्या 24 वरांत सेगीत 7 इंच पावस पडिल्ल्यान तिळारी धरणाची उदकाची पातळी लेगीत वाडल्या. प्रशासनान धरणाची दारां उक्ती करून उदक न्हंयत सोडलें. म्हादय, खांडेपार, दिवचल, वाळवंटी, शापोरा ह्या न्हंयांनी लेगीत उदकाची पातळी वाडल्या. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुखेल अभियंता बदामी हांच्या वांगडा उलोवप करून पूर परिस्थिती नियंत्रणात दवरपा खातीर योग्य ते निर्देश दिल्याची माहिती ट्विट संदेशा वरवीं दिल्या. गोंयच्या हेर भागा प्रमाण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत लेगीत कांय भागांनी हुंवारग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्या. कुडाळ रेल्वे रुळाचेर उदक तुंबिल्ल्यान कोंकण रेल्वेची येरादारी सुमार 3 वरां ठप्प जाल्ली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्या 48 कुटुंबांतल्या 186 लोकांक सुरक्षीत थळाचेर दवरल्यात. मजगती फुडले 5 दीस हवामान खात्यान गोंय राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान रोजगार मेळ्याक केलें मार्गदर्शन. देशभरात 44 सुवातांचेर 70,000 परस अधिक बेरोजगारांक नियुक्तीपत्रांचें जालें वांटप.
देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण पणजेंत लेगीत आयोजित केलो रोजगार मेळा. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी 30 उमेदवारांक भेटयली नियुक्तीपत्रां. गोंयांत जाल्ल्या G20 देशांच्या उर्जा मंत्री पावंड्यावेले बसकेक प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणालींतल्यान केलें मार्गदर्शन. 2030 वर्सा मेरेन अपारंपारीक उर्जेचो वापर 50% उणो करपाची दवरल्या मोख. गावडा कुणबी वेळीप सारख्या राज्याच्या अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळचे ह्या मागणे खातीर दिल्लीत शिष्टमंडळ भरतले. राज्य विधानसभेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली म्हायती. फाटल्या 4 दिसां सावन सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभरांतल्या जनजिणेचेर जालो परिणाम. फुडले 5 दीस हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे ट्विटर हँडल, फेसबुक पेज आणि DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 तसेच डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 फॉलो करात. तसेच आमच्या खबरापत्रांचे थेट प्रसारण यूट्यूब चॅनल DD न्यूज पणजीचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.